आम्ही आयज गोंय राज्यांत वेगवेगळे हॉस्पिटल्स, प्रायव्हेट हॉस्पिटल्स सगळे रिक्विजिशन करपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहे अंडर द एपिडेमिक ॲक्ट 1897. वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनी एमर्जन्सी or एनी कायंड ऑफ सिच्युएशन टू अरायज. वी आर टेकिंग ऑल प्रिकॉशन अँड स्टेप्स. कितें आसा, पयलीं फावट गोंय राज्यांत न्हू देशान आनी जगान ह्या तरेची कोरोना व्हायरस सगळे कडेन पसरपाक लागल्या. आमचो जो स्टाफ आहा ताका बी, स्टाफ म्हणजे आमी जे कितें हॉटेलां रिक्विजिशन करता ताका बी भंय आहा. सगळ्यांक प्रोटेक्टीव सूट्स पासून सगळे गोष्टी आतां डीन गोवा मेडिकल कॉलेजीक आपूण हाडून मुख्यमंत्री कडेन चर्चा जाली. मुख्यमंत्री प्रधानमंत्रीच्या संपर्कान आहा. आमकां कितें करूंक जाय की हे सगळे ओरिएंटेशन आनी मायंडसेट तयार करपाक आमकां सगळ्या लोकांक एकत्र येवन आमच्या एकमेकांक मोटिवेट करपाची गरज आहा. प्रत्येक NGO प्रत्येकाची गरज पडटली आमकां. आनी ह्याच बरोबर आमी गोंय राज्यांत आमी आयज सद्याचे स्थितीन आयज जिंजर हॉटेल आसूं काय नानोटेल आसूं काय आमी 2 प्रायव्हेट हॉस्पिटल, एक नॉर्थ एक सावथ रिक्विजिशन करपाक मुख्यमंत्र्यान विनंती केल्ली आसा. ह्याच तरेन आमकां फेसिलिटीज एंड क्वॉरंटायन फेसिलिटीज ह्या तरेचे करूंक जाय की जे खंय सगळी सोयी सुविधा आहा. क्वॉरंटायन म्हणजे कितें, अशें म्हाका एकट्या पेशंटान सांगलें की आय एम नॉट अ क्रिमिनल. ही इज रायट, ही इज नॉट अ क्रिमिनल. पूण कितें आसता, तो स्टाफ जो तेजे कडेन वयता तो मातसो भंयान वयता थंय. म्हणून तुमकां एक हात जोडून एक विनंती करता की जस्ट बेर विथ अस फॉर अ बीट. आमी जे कितें पावलां घेवंक जाय मुख्यमंत्रीचे चर्चे करून एक एक करून पावलां घेवपाचो आमचो प्रयत्न आसतलो. आनी हॉटेलांचेर घेवंक जाय. आनी हॉटेलां आमी घेतले म्हणजे 3 स्टार 4 स्टार हॉटेल जे आहा त्यांचे पूर्ण स्टाफ बरोबर आमी फेसिलिटी रिक्विजिशन करतले. जे काही आमी क्वॉरंटायन फेसिलिटी एक 500 लोकांची क्वॉरंटायन फेसिलिटीचो आमचो प्रयत्न आहा करून घेवपाक. म्हणजे तयारीन आसपाक जाय. कित्याक जर कोण कोणाचे कॉन्टॅक्ट आयना तो आनी कोणाचे कॉन्टॅक्ट आयना हे घरान दवरपाचे ऐवजी क्वॉरंटायन फेसिलिटीन 14 दीस दवरपाचो एक विचार असो चल्ला. त्याचबरोबर घरान कोणाक क्वॉरंटायन करूंक जाय, घरान आमी क्वॉरंटायन करतले. योग्य तरेचे सगळे फेसिलिटीज जाग्यार घालपाचे आमचे कंटिन्युअस 24/7 आमचे रिव्ह्यू चल्ला. हांव विनंती करता गोंयचे जनतेक, कोणी काळजी करूं नये. आमी तुमच्या खातीर दीस रात वावुरता काम करपाक. मुख्यमंत्रीच्या सहकार्यान, डॉक्टर प्रमोद सावंतच्या सहकार्यान. काही गोष्टी आमचे बरे, काही लोक म्हणटा काही गोष्टीचेर टिका केली वयता. पूण कितें आसा, आयजचे परिस्थितीन आमकां सगळ्या लोकांक राजकारण कुशीक दवरून एकत्र येवपाची गरज आहे. एकत्र येवन हे फुडें आमकां पावलां ज्या तरेन घेवंक जाय. तुमचे प्रत्येकाचे आमकां सहकार्यान आशिर्वाद लागतलो. ही परिस्थिती वाडूं नये. गोंयांत कोरोना व्हायरस कब जावंक जाय ह्याच दिशेन आनी बऱ्यापैकी फेसिलिटीज जे काही आमी योग्य तरेची क्वॉरंटायन फेसिलिटीज, योग्य तरेचे हॉस्पिटल जे रिक्विजिशन करूंक जाय. आनी रिटायर्ड जाल्ले बी डॉक्टर्स आमी तांकां ऑन बोर्ड हाडपाचो आमचो प्रयत्न चालू आहा. वी आर ट्रायंग टू ब्रिंग डॉक्टर्स दॅट आर इवन रिटायर्ड अँड हू वॉन्ट टू कॉन्ट्रिब्यूट इन दीस वॉर अगेन्स्ट कोरोना अँड COVID-19 ऑन बोर्ड टू हेल्प अस to deal with the situation and keep Goa safe and protect the lives of every citizen of Goa.